सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयच्या मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट खरीत भाशेन आमच्या कुटुंबां पासत. आयज पवित्र कुटुंबाची परब. पवित्र कुटुंबाची परब मनयता आसतना आमची जण एकल्याची कुटुंबां ह्या मिसान आल्ताराचेर दवरुया. तुमची आख्खी फामील सगळ्या तुमच्या फामिलीच्या वांगड्यांचो ह्या वेळार उगडास करात, नांव घेवन एक एकल्याचें. आनी एक एकल्याक आल्ताराचेर उबारता आसतना जण एकल्याचे जे प्रश्न आसात ते देवा मुखार दवरात. तशेंच आयज तावन उत्सवीक वर्साची उक्तावणी जाता. उत्सवीक वर्साची उक्तावणी जाता आसतना आमचो भावार्थ आनीक थीर जावंक आनी बो करून आमकां चिखलेचे पवित्र सभेक आमी आमच्या भावार्थाची 400 वर्सां मनयता आसतना ही एक आनीक देवाच्या मोगाची भेट आमकां जावंक मागुया. आनी सगळी आमची मागणी आमी ह्या वेळार देवा मुखार दवरुया. आयची मिसाची मांडावळ करता लिजन ऑफ मॅरी. आयज एनलिया कार्वालो आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. पेद्रू आनी कॉनी डिकॉस्टा आपल्या लग्नाची 25 वर्सां मनयतात. तांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. भावार्थाची दिवटी आयज पेटयतात. देवस्वा सेबी पेरेरा आनी फामील. दाबोली फेलिसियाना फेर्नांडीस आनी फामील ह्या फामिलींचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज आमी सगळीं ह्या फिरगोजीतली भावार्थी व्हडी खुशालकायेन बरोवन नाजारेताच्या पवित्र कुटुंबाच्या परबे दिसाक एक कुटुंब कशी एकठांय जाल्या. सादारण उत्सव 2025 फलाबरीत जावंक ह्या दिनवासनेच्या बलिदानाक मागूंक डिसेंबराच्या 24वेर पाप साहेब फ्रांसिसान 2025 उत्सवाच्या वर्साची उक्तावणी रोमा शारांत केली. आनी ह्या उत्सवीक वर्साचो विशय बरवर्साची यात्रेकारां. आयज आमचो गवळी बाब भोव श्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्डिनल फेरांव आदल्या गोंयांत सांजे 3:30 उक्तावणेचे मीस संबोधतलो. आयच्या सेवा दोनवेक रितीचो विशय क्रिस्तांव सांगाती चलुया बरवर्साची यात्रेकारां जावुया. हो विशय आमकां आमची संवसारी यात्रा क्रिस्ता बरोबर चलून सगळ्या सांगाता घेवंक कोणाकूच भायरे नासतना आमचें जिवीत नवसरून देवा पेल्या आनी शिश्टी सोवे तुटलेलो संबंद नव्यान बांदूंक आमकां बोल करता.
तर ह्या पवित्र मिसान वांटो घेतना नाझारेताचो पवित्र कुटुंब एक नमुनो कसो आमच्या दोळ्यां मुखार दवरून आमच्या कुटुंबीक आनी समुदायीक जिवितांत वादळ मोडला उपरासतात तेन्ना आमी तेच जेजूचेर आमचो बोरवासो तीर करूंक सोमुया आनी सोमया भायर भावार तिरायतली, बोरवोसो जागयतली आनी मोग वाडयतली. क्रिस्ताची पाटलादारा ह्या उत्सवीक वर्साक आमी जावं बापाचो आशिर्वाद ह्या पवित्र मिसांतल्यान आमकां मागुया. बोरवशाची यात्रेकारां आनी ही बोरवशाची यात्रा आमी सुरू करता आसतना जोण एकलो आमी आमच्या कुटुंबा बराबर करता एज फॅमिली. जाल्यार आमी आमची फामील घेवन ही यात्रा चलता आसतना जायते पावटी घडये चुकल्या. आमची पवित्र सोबेची आख्खी फामील जायते पावटी आमी ह्या फामिलीचे वांगडी म्हूण आमी आमच्या उतरांतल्यान कुर्नांतल्यान चुकल्या. असल्या सगळ्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. मोगाळ जेसू, कुटुंबाच्या वांगड्या सांग आतां वेळ सारून कुटुंबाची निगा घेवचे बदलेक आमचो वेळ आमी सोबार तरेनी ओगडायला. कुटुंबाच्या वांगड्या सांग आतां वेळ सारचे बदलेक वस्तूंक वेळ दिवन वस्तूंची गुलामां जावन जियेल्यांत आमकां बोगोस. सोम्या काकुतकोर, क्रिस्ता जेजू, कुटुंबान पिडेन पडलेल्या सवें जाणट्यां सवें आमची सेवा उणी जाल्या. वांगड्यांची आमी बेपरवा केल्या. आपस्वार्थीपणाची आनी व्हडपणाची आमची वागणूक जावन एकामेकाचें दूख समजून घेवंक चुकल्यान आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकुतकोर, मोगाळ जेजू, ल्हान ल्हान चुकींक लागून आनी एकामेकाचो राग घेवन रावल्यान बोगसणें मागून आनी बोगसणें दिवन नव्यान आमचे संबंद बांदून हाडूंक आमी वावरूंक नात आमकां बोगोस. सोम्या काकुतकोर, सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. संसारी देवा सुर्गीच्या राया सुरपोतवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बाबाच्या एकल्याच पुता. सोम्या देवा देवाची तू संसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आज्ञा सांगाती देव बापाचे महिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. प्रार्थुया. देवा सर्गीच्या बापा, आयच्या दिसा पवित्र कुटुंबाचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार घालून आवय बापूय भुरग्यां मदें मोग आनी मान कितलो पवित्र आनी कुटुंबाचें जिवीत कितलें मोलादीक तें तूं शिकयताय. तर आमच्या कुटुंबांनी सगल्यांनी एकामेकाचो हुस्को धरून आपल्या भुरग्यांक तुजीं भुरगीं कशीं वाडूंक आवय बापायक उजवाड आनी बळ दी आनी भुरग्यांक आपल्या वडिलांक खालती रावूंक
आनी तांकां मानान लेखूंक मोन दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासनान. सिरिकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर भुरग्यां उदेशीं बापाक मान दिता आनी आपल्या पुताचेर आवयची सत्या गोट कोत्ता. जो बापाक मान दिता तो आपले पातकांचें फारीकपण दिता. जो आपले आवयक मान दिता तो आपणाकूच एक तेवो जल्मलेल्या मनशां पोरी. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्याच भुरग्यां बरोबर संतोष भोगतलो. ताच्या मागण्याक फळ मेळटलो. जो आपल्या बापायक मानान वागयता तो लांब आंक जियेतलो. जो आपले आवयचें समाधान करता तो सर्वेस्पराची समूत पाळटा. म्हज्या पुता, तुज्या बापायची जाणटी पिरायेर ताचो सांबाळ कर. ताच्या जिवितांत ताका दूख दिनाकाय. तो गिन्यानान ओस्को जाय जाल्यार पुर्यान तूं ताका सोंसणीकायेन समजून घे. तुका भलायकी आनी गोठाय आसा म्हूण ताची बेपरवा करी नाका. बापायक दाखयलोलो मोयपास केन्नाच विसरूंक वेचो ना. पूण तो मोयपास तुज्या बापायचें फारीकपण करूंक उपेगाक पडटलो. देवाचें उतर हें. देवाचें वडूकर. जबाब. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलता तीं खरेंच बागी. जबाब. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलता तीं खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्ता तीं सदां ताच्या मार्गार चलता तीं खरेंच बागी. तुज्या हाताच्या कोश्टाचे तुका खावूंक मेळटलें. तूं सुकेज जातलोय आनी तुज्या सगळें बरें जातलें. जबाब. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलता तीं खरेंच बागी. तुज्या घराच्या वण्टी भितर सुफोल दाकाची वाले पोरी फुलतली तुजी घरकान. जैतुनाच्या फांत्या सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजी. जबाब. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलता तीं खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भोक्ती करतेल्यांक असले बाग फावो जातले. सगळ्या तुज्या जिवितान सिवनातान सर्वेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेज जाल्ल्या जेरुजाल्यांक तुज्या नातरां पोत्रांक पळोवंक तुका फावो जावं. जबाब. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलता तीं खरेंच बागी. बागयोन पावलून कॉलस्कारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, तुमी देवाची विचून काडलेली पवित्र केल्ली आनी बोव मोगाची पोजा देखून तुमी दोयाल मोवाळ काळजाची बोली कालती दुलोब आनी सोंसणीक जायात. दुसऱ्याचेर गाराणें करूंक निमीत आसल्यार तुमी एकामेकाक सोंसूंक जाय आनी बोगसूंक जाय. सोम्यान तुमकां बोगशिल्ल्या तेच पोरी तुमी एकामेकाक सोंसूंक जाय आनी बोगसूंक जाय. पूण हे सगळे वस्तून परस तुमचे मोदें मोग आसूं, कित्याक तो सोपुर्णायेची गांठ. क्रिस्ताची शांती तुमच्या काळजांनी रात चलोवंक. हीच शांती तुमकां मेळूंक आनी तुमी एकूच कूड घडूंक तुमकां आपयल्यांत. सदांच दिनवाशी जायात. क्रिस्ताचे शिकोवणेन तुमी गिरेस्त जावं. सगळे शाणेपणान एकामेकाक शिकोयात आनी बूद दियात. तुमची काळजां दिनवासोन बरो स्तोत्रांनी गितांनी आनी भोक्ती गायनांनी देवाची वाखाणी करात. तुमी म्हणटात आनी कोतात तितलें सोम्या जेजूच्या नांवान करात
आनी ताचे वरवीं देवा बापाक आर्गां दियात. बायलांनो, सोम्याचे एकवटाक आसलोले सोंपता तशें तुमच्या घोवाक कालत्यो रावात. पोतीनो, तुमच्या पोतिनीचो मोग करात आनी ताचे ताय दारून जावं नाकात. भुरग्यांनो, तुमचे सोगतात आवय बापायक कालती रावात हे सोम्याक मानता. आवय बापायनो, तुमच्या भुरग्यांक तिडावू नाकात, नाजाल्यार ती बिजूड जातोली. देवाचे उतर हे उद्गार. क्रिस्ताची शांती तुमच्या काळजांनी राज करूं. क्रिस्ताचे शिकवणेन तुमी गिरेस्त जावं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. मातेवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजूचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्कांचे पुर्बेक जेरुजाल्या वेतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती पुर्बेक सदांचे भाशेन जेरुजाल्याक गेली. आनी पुर्बेचे दीस सरल्या उपरांत परतून येतालीं तेन्ना आवय बापायक कळो नासतना भुरगो जेजू जेरुजाल्यान फाटीं रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्यां बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्या दायऱ्यां आनी ओळखीच्या लोकां मदें तांणी ताका सोदलो. तो मेळो ना जातूच ताका सोदीत सोदीत परतून जेरुजाल्या गेली. आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्र्यां मदें बसून तांचें आयकून आनी तांकां विचार करून आसलो तसो मेळ्ळो. ताचें आयकताले तांकां सोमेस्तांक ताच्या गिन्यानाचें आनी ताच्या जबाबाचें मोठें अजाप दिसतालें. ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली आनी ताचे आवयन ताका म्हणलें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, खोती उस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवल्या. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात? तर म्हज्या बापाच्या घरान हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसल्यात. पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना. आनी तांचे बरोबर तो नाजारेताक गेलो आनी तांकां खालतो रावलो. ताची आवय हें सगळें आपल्या काळजान सांबाळून दवरताली. आनी जेजू जाणवायेन, पिरायेन आनी कुरपेन देवा आनी मनशां मुखार वाडत वेतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. प्रिच्या भाव भयणीनो आनी भुरग्यांनो, एक एक्टिविटी करुया. आयच्या नियाळाक एक एक्टिविटी आहा. तुमी तयार? क्या आप सब तयार है? बरें, एक्टिविटी करपाक उडयो मारपाक नाका, एक्शन करपाक नाका, फकत बसोन चिंतपाक जाय. कितें चिंतपाचें तें हांव सांगतां. रेडी? बरें, इल्लोसो वेळ आतां ओगीच रावात, दोळे धांपात तुमचे आनीक उगडास करात. एक फामील कशी तुमचे लास्ट 5 इव्हेंट्स
बराबर एक कुटुंब कशें, तुजें कुटुंब कशें, लास्ट 5 इव्हेंट्स तुज्या जिवितान तुमच्या कुटुंबाचे कसले जाल्यात आनी तुमी बराबर गेल्यात. आयदर इव्हेंट ना जाल्यार एक घडी ट्रॅवल टुगेदर, लास्ट 5 उगडास करात. येयात पोतून कम बॅक, दोळे उगडात आतां की आतां एक्टिविटी सुरू. चड वेळ काडची न्हू, बेगीन बेगीन आन्सर दियात. कितल्या जाणांक तुमकां 5 एक्टिविटीज ऑर फंक्शन्स ऑर ट्रॅवल मेळ्ळे? हात वयर काड. 5. ओके, देव बरें करूं, सकयल दवर. कितल्या जाणांक 4च मेळ्ळे? 5 मेळूंक ना, 4 तरी मेळ्ळे. 3 कितल्या जाणांक मेळ्ळे? एटलिस्ट 3. 2 एकामेकाच खंय ना काय तुगे मेळ्ळे तेच सांग तूं. 2 1 एटलिस्ट 1 फॅमिली आउटिंग टुगेदर ऑर अ फंक्शन टुगेदर ऑर अ इव्हेंट टुगेदर. 1. देव बरें करूं. लास्ट चान्स. एकूय कोणाक मेळोंक ना अजून. फॅमिली इव्हेंटूय बराबर मेळोंक ना, ट्रॅवलूय मेळोंक ना, फंक्शनूय मेळोंक ना, टुगेदर एज अ फॅमिली एकूय मेळोंक ना अजून. हे आनी सांगपाचें फादर, यू अंडरस्टँड न्हू, आमी उरलेल्या 5 प्रश्नांक तुका जबाब दिवं ना म्हणल्यार आमकां एकूय मेळोंक ना. प्रिच्या भाव भयणीनो, आयज आमच्या घोराब्याची कुटुंबाची परिस्थिती ही जाल्या काय आमकां खबर पासून ना. वेन वी वर टुगेदर, वेन वी हॅव गिवन टायम टू वन अनदर, आमी वेळ आमच्याच कुटुंबाच्या वांगड्यांक दिला म्हूण रिकॉर्डूय ना, उगडासय करपाक जायना. इव्हेंट मेळोच ना, सोदले आतां फास्ट ब्रावजींग केलां पूण ब्रावज करून कांयच मेळोंक ना. कित्याक फॅमिलीचो टायम ना बराबर. घडये जायत मातशें तुमचेरूच नदर मारून पळयात. आयज कुटुंबाचो दीस आमी मनयता आसतना आयज जो कुटुंब आमचे मुखार आसा तो कुटुंब खंयचो? आयज कोणाचें फेस्त करता आमी? होली फॅमिली, पवित्र कुटुंबाचें. पवित्र कुटुंब. कुटुंब म्हणटा तेन्ना कोण आसता? कुटुंबान कोण कोण आसता? एक बापूय, एक माय, पयली माय, ओके, माय आसता, पाय आसता आनी भुरगीं म्हळ्यार बेश्टी भुरगीं म्हणटाय, आयडेंटिटी ना तांकां. चेडो चेडू, पूत धू, कुटुंब, आख्खें कुटुंब जाता. मागीर माय, पाय, पूत, धू जाता कंप्लीट न्हू. आयज आमी परब करता ती पवित्र कुटुंबाची. कोण कोण आहा तितून? पाय, बागेवन जुजे, माय, आंकवार मारी आनी पूत जेजू, धू. धू ना, फकत पाय, माय आनी एक पूत आहा. इनकम्प्लीट अशी जावना बाय. सगळीं चेडवां म्हणटली फॅमिली इनकम्प्लीट जावना. तुमी कांय ना थिंगा, चेडवां ना, धुवो नात, पूत आहा. पळोवपाक इनकम्प्लीट दिसता. एंड स्टील दीस इज द होली फॅमिली. पवित्र कुटुंब म्हणजे जाहीर केलां तें हेंच कुटुंब. दुबाविरेत जेजू जो आहा तो चेडोय बीन आनी चेडवांकूय बीन, पूत आनी धू तोच. हें पवित्र कुटुंब. कित्याक काय? कंप्लीट आहा म्हणून? जाल्यार कंप्लीट ना, इनकम्प्लीट आहा अशें दिसता. कुटुंब म्हणटा तेन्ना ह्या कुटुंबाक तेंचें कुटुंब आहा जाल्यार तेंचें कुटुंब आमच्यान पळोवपाक जाता. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता एक कुटुंब कसो, जुदेव कशी, तांची परंपरा आसली. वर्साच्या वर्साक
पिलग्रिमेज आहा आनी ते पिलग्रिमेजीक वर्साच्या वर्साक ती वयतालीं चुकय नासतना. सगल्यो फामिली वयताल्यो एज फॅमिलीज. मिसाचे सुरवातेक आमकां लिजन ऑफ मॅरीच्या प्रेजिडेंटान उगडास केला, सगलीं कुटुंबां कशीं बसात म्हण, सीट विथ युअर फॅमिली. आनी तुमी बरी फामिली बराबर बसल्यात तुमच्या. थोड्यांची फामिली येवंक ना, थोडीं एकलीं येयल्यांत सिंगल, ती सिंगल बसून आसात. फामिली बराबर येयल्यांत ती फामिली बराबर बसून आसात. थोड्यांक खबर ना आयज फॅमिली डे म्हणल्यार आयज पवित्र कुटुंबाचो दीस म्हूण थोड्यांक खबर पासून ना. कित्याक रातीची फुंगसावां आनी ह्या दिसाची क्रिसमसाची फुंगसावां तितून आमी मिसळ जावन घोडे घुस्पोन गेल्लीं आहा. फॅमिली फंक्शन टुगेदर. आयज मिसाचे बेटेक घोडे एक अप्रोच हांवें चाललेलो सुरवातेक, रिमेंबर तुमची 5 लास्ट 5. आयज आमी पवित्र कुटुंबाचे परबे दिसा फामील कशी मिसाक वचून बसलोलीं बराबर. एक इव्हेंट जावपाचो तुमचो आयज. यू मिस द चान्स. स्पेशली जी कोण आयज आपल्या कुटुंबा बराबर येवंक ना. जरी गेल्ल्या आयताराक पाद्रीगारान उगडास केल्लो, फुडल्या आयताराक कुटुंबाचो दीस. होली फॅमिली, तुमी फॅमिली अशी येयात, मिसाक बराबर बसात. ना, विसरलेलीं आहात, ते मतीन ना. म्हणटोच एक कुटुंब बराबर वयतालें. आतां आमी कुटुंबां कशीं गेल्यात. ओल्ड गोवा रॅलिकेची दाखोवण जाता सान फ्रांसीस शावेराची, वर्सावडीचे प्लस 10 वर्सांचे एक बराबर गेल्यात. थोडीं जाणां आपल्या जाणट्यांक वो जी कोण डिफरंटली एबल्ड वो डिसेबल्ड आहात तेंचे बराबर त्या मोटरान बसून गेल्यात. बगीज बरीशी सर्वीस आहा आमकां ओल्ड गोवा, तेंचे बराबर बरी आहा तीं बसून गेल्यात. बट एज वन फॅमिली. हांव नाका तुमी आतां इव्हेंट उगडास कर म्हणटा तेन्ना कोणें हो इव्हेंट चिंतला जाल्यार की तुमी ओल्ड गोवा गेल्लीं आनी त्या बगीजाचेर बसून च्यू करून बरी भितर गेल्लीं आनी भायर आयल्लीं. जीं कोण बरीं नात तांचे बराबर वचपाक, बेगीन वचपाक, बेगीन भायर सरपाक तुमकां चान्स मेळ्ळा बिकॉज ऑफ द डिसेबल्ड पीपल ऑर ओल्ड पीपल इन युअर फॅमिली. जाल्यार ही फामील जेन्ना गेल्ली तेन्ना तांचे मदें एक परंपरा वो एक सुवय. फामील म्हणटा तेन्ना फकत जुजे, मारिया आनी जेजू न्हू, तांची एक्सटेंडेड फॅमिली आहा ती बीन. आनी देखूनच ती परतून येता आसतना वो ते वडीन वयता आसतना, जशें आमी आतां उम्यांक बऱ्यो 2 वडी करून वयतात, गुवन 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 व्हिडियो पळोवन आनी मागीर ते भायर पोस्टर घातलेले आहा ते पळोवन वयता, ते भाशेन ही पिलग्रिमेज. आनी तातूंत सगळे दादले एक वाटेन, बायलो आहा त्यो दुसरे वाटेन. भुरगीं आहा तांकां हुंच्यानूय वचोंक मेळटा. दादल्यां बराबर वच, नाजाल्यार बायलां बराबर वच. आतां आमी ते भाशेन करून आतां सगळीं बराबर वयतात. पूण जेजूच्या काळार ही तांचे मदें सुवय. तर असल्या संदर्भान तांची फामिलूय बीन आसा, दुसरीं ओळखीचीं, घरचीं, कजन्स. आनी पवित्र पुस्तकान आमकां तांची खबर मेळटा. जेजूक जेन्ना ती मेळूंक वेतात तेन्ना जेजूची आवय आनी ताची भाव भयण, जेजू तुका मेळूंक तुजी आवय आनी तुजी भाव भयण येयल्यान भायर. आनी जायत्या जाणांनी हो प्रश्न केला, अरे जेजूक भाव भयण आहा म्हणटच आंकवार मारिया इज नो मो आंकवार. ती आंकवार न्हू, ताका आनीक आहा भाव भयण. जाल्यार तांचे चाली प्रमाणे ही भाव भयण म्हणटा ती मावशी भाव, कजन, हे सगळे आहात ते. हे परबेक बराबर गेल्लीं ती सगळीं. तांकां इव्हेंट उगडास कर म्हणल्यार हो शुवर कोत्तलीं आसलीं ती. आनी थिंगा गेला तेन्ना ह्या इव्हेंटाक जेजू पूत हो भुरगो सोयऱ्यां बराबर आसतलो, कोणा बराबर तर आसतलो हें चिंतून ती चलत 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 गेल्यान. आनी बरे भाशेन सांगलां आमकां एक दिसाची वाट. एक दीस चलोन वचत जाल्यार खंय पावतलीं. आमी ओल्ड गोवा पावता आसलेलीं चलोन गेल्लीं जाल्यार राती भायर सरत 12 वरांचेर जाल्यार 6 वरांचेर आमी पावतात. आमी वचोंक ना ही पावटी, आमची फिरगोज वचोंक ना चलून. पूण ही चलोन गेल्या उपरांत, आनी तुमी जरी तर हेज्या पयलीं गेल्यात चलोन वो सांकवाळ तरी चलून गेल्यात, सकाळीं उठून कांसेरी कितें ती खबर आहा. आनी थिंगा पावल्या उपरांत तांकां कळोन येयलें, अरे भुरगो ना, जेजू ना. यात्रा एक दिसाची चलोन येयल्यान. वयता आसतना बरी सगलीं बराबर गेल्यान, खबर मारीत गेल्ल्या आसतलीं. तुमकां खबर आहा टेस्ट कर म्हणल्यार पासून जायतीं जाण टेस्ट करना, हे भाशेन चलता आसतना खबर मारीत वयता. तीं बीन घोडे खबरो मारीत गेल्लीं, ना जाल्यार घोडे तीं गितां गायत गेल्लीं.
साम्स जी आसात स्तोत्रां ती गायतालीं आनी थिंगा पावल्या उपरांत जेजू ना म्हूण जेन्ना कळ्ळें तेन्ना कळ्ळें अदृश्ट आयलां. 12 वर्सांचो भुरगो ना, जुजे मारिया बराबर येयलीं आतां, भुरगो ना. सोयऱ्यां मदें आनी वळखीच्या मदें सोदलो, जेजू ना. मागीर कितें केलें? मागीर कितें केलें तें एकदम गरजेचें. कितें केलें? जेजू ना. पोत्तून गेलीं. एक दिसाची वाट चलोन गेल्या उपरांत आमी ओद्दे रातीकूच जरी तर चल्लीं आनी ओल्ड गोवा पावलीं आनी तेन्ना कळ्ळें आशेर उरला घरा कडेन हाडपाक वचपाक जाय. धांवन वयतलीं पोत्तू न्हू. आतां म्हण तूं फोन करून चयतलीं, खूंय आहा रे बाबा? आमी वचय मेजा पोंदा लिपलो आहा भिरांतीन, तो कडेन सांगतलो. बट त्या वक्तार मारिया आनी जुसे आपल्या भुरग्याक सोदूंक परतून येता. आनी परतून येता आसतना होबरो मारपाक वाटेर कोण ना. वयता आसतना आहलीं होबरो मारपाक, सोयरीं घरचीं सगलीं आहा वयता आसतना. पूण आतां परतून येता आसतना कोण ना बराबर. दोगूच जाण धांवन धांवन आयलीं. पूत खूंय आहा, पूत खूंय आहा. आनी पूत मेळ्ळ्या उपरांत जी खोशी तांच्या काळजान जाली ती तुमच्यान भोगूं येता. भोव करून आवय बापूय जीं आसात तेंच्यान भोगूं येता. पूण जीं कितें उतरां मारिया जेजू लागीं उलयलीं तीं आमकां सगल्यांक सोद दिसता जाल्यार पळोवया. पयले सुवातेर मारयेन प्रश्न केलो भुरग्याक, 12 वर्सांच्या भुरग्याक, कित्याक म्हण तुवें आमकां अशें केलें? कित्याक म्हण तूं हे भाशेन फाटीं रावलो सांगना आसतना, कळय नासतना? पळे, तुजो बापूय आनी हांव खोंती उस्के काडून तुका सोदूंक भोंवल्या. हीं उतरां सारकीं तकलेन वसूं दी तुमच्या. पळे, तुजो बापूय आनी हांव खोंती उस्के काडून तुका सोदूंक भोंवल्या. भुरगीं आयका हें उतर, बरें हें उतर. तुजो बापूय आनी हांव खोंती उस्के काडून तुका सोदूंक भोंवल्या. आवय बापाय न्हू, खोंती उस्के येता भुरग्यां पासत केन्नाय तुमकां येयल्यात? दुबाव वेरेत. भुरग्याक कितें जाली, एक शींक मारल्यार पासून थंडी जाल्या म्हूण बोवाळ मारतात. मातशें पडलें जाल्यार बुबू जाला म्हूण आवय संवसार वयर काडलो. आनी भोव करून जरी तर एकलोच भुरगो, एकलीच धूव, एकलोच पूत 10 वर्सांनी जल्मला, 15 वर्सांनी जल्मला, मिलाग्र करून वो आंगवण करून जल्मला जाल्यार आनीक चड खोंती उस्के जाता. इस्कॉलांतलो भायर सरला, आतां व्हडलो जालो आनी मातशें खंय गेल्लो, पिकनिकेक गेल्लो, 100 पावटी फोन पिकनिकेक आसतना, वो 100 पावटी फोन आनीक खंय टुराक गेल्लो आसतना खबर घेवपाक. खोंती उस्के काडून आवय बापूय आपल्या भुरग्यांची जतनाय घेतात. बाबडी न्हू, जायते पावटी भुरग्यांक दिसता सगलो ट्रबल असो खंय वचों पासून दिनाय सुसेग. पूण खोंती उस्के जे जेजू सोदूंक मारयेन आनी जुजेन काडले ते आमच्यान समजूंक जाता. भाव भयणीनो, आयज आमचे फामिलीचें कुटुंबाचें कितें? आयज आमी खंय आसा? आयच्या पयल्या वाचपान सिराकाचें पुस्तक हो बरोसो एडवायस दिता, भोव करून भुरग्यांक. आनी भुरग्यांक हो एडवायस कसलो? आपल्या आवय बापाय सोवें. आवयचो मोग कोत्ता, आवयक बरे भाशेन जो लेखता ताका भासावणी आसा खुशालकायेची. जो कोण आपल्या बापायक मान दिता ताच्या उतरां प्रमाणें चलता आनी ताचे जाणटे पिरायेर ताची निगा घेता ताकाय बीन भासावणी आसा. आनी ह्यो सगल्यो भासावण्यो ज्यो सिराकाच्या पुस्तकान आमकां मेळ्ळ्यात तातूंतली एक व्हडली भासावणी, हें तूं करीत जाल्यार, तुज्या आवय बापायक रेस्पेत मान दीत जाल्यार, तांची निगा घेयत जाल्यार, भोव करून तांच्या जाणटेपणार तांची तुवें सेवा करीत जाल्यार तुका लांब आंवक मेळटली. लॉंग लायफ. लॉंग लायफ म्हणल्यार कितली? हाव लॉंग इज लॉंग लायफ? कितले वर्सां अशीं जावपाक जाय? 80 अशीं जाल्यार लॉंग अशीं. ओके, म्हजो डॅडी आतां 85, लॉंग लायफ. हांव 48 जाला. लॉंग लायफ म्हजी जाली आनी उरल्या. ओके, 50 तरी जावपाक जाय. बाबा
आशर तुगे एज कितली सांग तूं लजनाका सोयरी कोन्ना तुका एज कितली कितू वर्सां तुका 11 सो जेजू येद्दा पासून जालो ना तो आजून 11 आनीक जिवपाक जाय तुका यू वॉन्ट मोर इयर्स काय पुरो 11 ओके आनी जायी लाँग लायफ म्हणल्यार कितें आमकां वॉट इज लाँग लायफ म्हणल्यार जो म्हजो डॅडी 85 इयर्स आहा दॅट इज नॉट लाँग लायफ हांव 48 जालां दॅट इज नॉट लाँग लायफ ऑर आशर फकत 11 वर्सांचो आहा दॅट इज नॉट शॉर्ट लायफ लाँग लायफ पवित्र पुस्तक आमकां जी शिकयता धादोसकायेचें जिवीत धादोशी 11 वर्सांचेर हांव धादोशी कांयच उणें ना 48 वर्सांचेर हांव धादोशी जें कितें हांवें केलां जें कितें हांव उलयलां आनी जो वावर हांव करतां तातूंत हांव धादोशी आहा आनीक टेन्शन ना 85 वर्सां जालीं आनी आजून पासून जरी तर म्हणटा हें करपा जाय आसलेलें तें करपा जाय आसलेलें घर बांदपा जाय आसलेलें तें बांदपा जाय आसलेलें तो शेजारी आहा तेणें म्हगेलें चोरून वयलां ताका जाग्यार घालपाक जाय आसलो लाँग लायफ ना आनी आयच्या काळार आमकां आमचो वावर बरो आसा सॅलरी बरी आहा थोड्यांनी आपली सॅलरी करून भायर काम करून व्हडलीं घरां बांदलीं हिंगासर भितर सुसेग ना सगलें आहा एक कार घेतल्या उपरांत दुसरी कार घेतल्या एक गॅरेजीन आहा आनी दुसऱ्याचें इंजीन काडून दवरलेलें आहा पिड्ड्यार जायना जावपाक सुसेग ना धादोसकाय ना भितरल्यान सान सदां कितें ना जाल्यार कितें आहा लाँग लायफ ना पवित्र पुस्तक आमकां जी लाँग लायफ म्हणटा ती भावा भयणीनो ही धादोस व्हडली गाडी ना फकत एक सायकल आहा धादूस ती सायकल घेवन हांव मिसाक वयतलो पावतलो मिसाक वा आनी खंय एक बायक आहा धाकटीशी आदली न्यू घेवपाक सोदता मेळोच ना जायना पयशे पावना पूण ती एक बायक घेवन खंय वचपाचो आहा थिंगा वचोन येता बरे भाशेन धादोशी बायल भुरग्यांक तेजेरूच डबल सीट ट्रिपल सीट वता पूण धादोशी आहा आनीक आशा ना हेका म्हणटा लाँग लायफ जाल्यार आयज जण एकल्यान आमी पळोवपाक जाता आमकां लाँग लायफ मेळ्ळ्या आयज पासून जिवितांत तुका लाँग लायफ मेळ्ळ्या आजून पासून मेळूंक ना जाल्यार पयल्या वाचपान वच खंय तरी तुज्या आवयक बापायक तुवें रेस्पेद मान दिवंक ना खंय तरी तुवें तेंचो मोग करूंक ना तांची सेवा करूंक ना आवय बापायक किकोत केल्यात त्या भुरग्यांक ही लाँग लायफ मेळची ना कितले पयशे जोड कितली व्हडली सर्वीस आसूं जावचें ना देखूनच पयल्या वाचपान सांगला ते भाशेन तुज्या आवयक बापायक मान दी तुज्या आवय बापायची सेवा कर भोव करून जेन्ना तुजो बापूय वो आवय जाणटी जातात तेन्ना जायत्यांगेर आमगे जाणटी आहात आनी जायतीं जाणां आमी तांची बरीशी सेवा करता पूण ती सेवा केल्या उपरांत जायते फावटी शेजाऱ्यांकूय सांगता शी कोत तें सुमरान रे बापूय पयलीं बरो आसलेलो आतां तेका उगडा आसून ना हूंय हूंय उठोन वयता देर बंद करून दवरपाक पडटा सगलो तेजे बोल्ले बसोवं पडटा हूंय वसों मेळना कंप्लेन्स वी सर्व आमची जाणटी आहा तांकां आमी सर्व कोत्ता पण कंप्लेन्स आहा आयज माय ती एक आतां सोय रांदणार ना ती पयलीं बरी रांदताली आनी ती रांदता ती आतां ती आमी कितेंय करून दिलें जाल्यार तोंडान घाल्यार थू करून भायर उडयता ओकमान जाता ओकमान माय जेवण जें दिता ती थू करून भायर उडयता ती बरी रांदताली मे बी ते एक बरें लागना आतां दुसऱ्यांचें जेवण स्वतायता सारकी नाका जाल्लें आहा असल्या बोर्डान थोडीं जाणां कोण बशी मारता मायेचेर पांयचेर कोण घडी केन्ना बडी मारता कोण थोडे चिमटे काडटा सेवा केल्या पूण कशे भाशेन ही सेवा जी आमी आमच्या आवय बापायची जाणटेपणार सिराकाचें पुस्तक आमकां सांगता तें कोत्ता आसतना जरी तर काळजान तावन ती करिना मोगान करिना भाव भयणीनो ही तुमची सेवा फुकट गेली आशिर्वाद मेळोंक ना ते सेवेंतल्यान पूण जी सेवा तुवें तुज्या आवयची बापायची मोगान केल्या जाणा जावन जशें सिराकाच्या पुस्तकान सांगला तो आतां जाणटो जाला आतां तेजे सोयरानार ना आतां तेज्यान पयले भाशेन चिंतूंक जायना समजून घे तेका आनी हें आमकां आयच्या दुसऱ्या वाचपान बागेवन पावलू कॉलोस्कारांक चीट बरोवन सांगता हे जेजूचे गूण जे आहा ते आमच्या कुटुंबान भितर सरपाक जाय कसले गूण ते हांव जाणा तुमी आयकलां म्हूण आयचें दुसरें वाचप पूण फकत एक गूण पोत्तून वाचता
कसले गूण ते कॉलस्कारांक सांगल्यात ते. तुमी देवाची विचून काडलेली पवित्र केल्ली आनी मोगाची पर्जा देखून तुमी दयाळ मोवाळ काळजाची तुमच्या कुटुंबान भोली खालती दुलोब आनी सोंसणीक जाता आमी आमच्या कुटुंबान. दुसऱ्यांचेर घराणें करूंक निमीत आसल्यार हें निमीत सगल्यांक मेळटा आमकां आमच्या कुटुंबान. कोणाचेर घालपाचें तें सारकें ना, थिंगा एक ओणोट मेळ्ळी जाल्यार कोणाचेर घालपाचें, भुरगीं कोत्तात तें आतां भुरग्यांचेर घाल काबार कर. वा आनी कितें सारकें ना एकामेकाचेर घाल. घोव आहा तो बायलेचेर घालता, बायल आहा ती घोवाचेर घालता आनी घोव बायलांक काडटा आनी भुरग्यांचेर लोडटा. ना जाल्यार कजनाचेर, मावशी भाव आनी बापूल भाव बापूल भयण, ना जाल्यार आनी कोणाची उनी जाव, ती सगळीं रिलेशनां तांकां बोटां दाखोवपाक लागता. सासूमाय आनी सून जाल्यार फेवरेट एकामेकाचेर घालपाक. एकामेकाचेर घराणें घालूंक निमीत आसल्यार तुमी एकामेकाक सोंसूंक जाय. वागून पावलू कॉलस्कारांक चीट बरोवन आमच्या कुटुंबांक सांगता एकामेकाक सोंसूंक जाय. सोंसता आमी जाता सोंसपाक एकामेकाक. भोव करून चुकी कोत्ता तेन्ना दुसरो चूक कोत्ता, असोक्त जाला, जाणटो जाला, सोंसूंक तयार आहा तुमी, सोंसतात. आनी कितें उरलां काबार जावंक ना. आनी भोगसूंक जाय. भोव करून घरचीं आहा तीं करून घराच्या कुडक्याक जमनीच्या कुडक्याक लागून झगडीं केस्तांवां जाल्लीं आहा. वो कितें तरी म्हणलेलें, म्हाका एश म्हणलें म्हाका तेश म्हणलें, राग घेवन आहा आजून, बोगसणें दिलां एकामेकाक, भोगसूंक तयार आहा एकामेकाक. कुटुंब चलता. सोम्यान तुमकां भोगशिल्ली तेच परी तुमी एकामेकाक सोंसूंक जाय आनी भोगसूंक जाय. पूण ह्या सगळ्या वस्तू परस तुमचे मदें मोग आसूं, कित्याक तो सुपर्णायेची गांठ. क्रिस्ताची कूड आमी जावपाक आमकां हो मोग गरजेचो, ही समजणी गरजेची. एकामेकाक सोंसूंक आमच्या कुटुंबान भोव गरजेचें. आयज आमच्या कुटुंबाची सोंसणीकाय उणी जाल्या. वी डोंट वॉन्ट टू टॉलरेट इच अदर. आनीक जायना, रोखडी म्हणटात जायना. आतांच काजार जाल्यात रोखडीच म्हणटा आनीक जायना सोंसपाक. लग्न म्हणण्याचें पत्र कोर सायन, डिवोर्स सोंसूंक जायना. आनी जायते फावटी आमची आवय बापूय आनी भाव भयणां तीं बीन एडवायस तोच दिता, गो सोड आनी यो गो, कित्याक सोंसूंक जायना न्हू, कितें सोंसता थिंगा, सोड आनी यो. एकामेकाक सोंसूंक जाय, एकामेकाक भोगसूंक जाय. हीं उतरां फकत पवित्र पुस्तकान उरलीं. आनी सोंपयता आसतना भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांचें आमी आयकलां घोव आनी बायल कुटुंब घडटात. जुजे आनी मारिया आनी तेंगेर भुरगो काय बरो 12 वर्सांचो सांडलो. आनी जशें तुमकां सांगलां, घोव आहा ते एक दादले आहा ते एके वाटेन, बायलो आहा त्यो दुसरे वाटेन वेताल्यो. भुरग्याच्यान खंयी वसोंक जातालें. हांव चिंत्तालों जरी तर हांव घोव आसलो आनी म्हजी बायल आसली आनी म्हजो भुरगो सांडलेलो आनी एक दिसा उपरांत म्हाका जरी तर मेळ्ळलो जाल्यार हांव कितें करपाचो काय. घोव आहा ते तुमी कितें करपाचें, बायलो आहा ते तुमी कितें करपाच्यो. हांवें चिंतलें हांव हे भाशेन कोत्तलो आसलो, बायलेक इचारतलो आसलो, कितें गो खबर मारीत वचपाक जातालें, चेड्या कॅर घेवपाक जायना, केसो बायल तूं, केसो माय तूं, भुरग्याची निगा घेवपाक जायना, हेस्ताकू वचोंक जाय, फकत पसां कितले दुडू जाले तेच मागपा जाता मुकडे मार्केटींग करपाकू, भुरग्याचें कॅर घेवपाक जायना. म्हाका दिसता हांव म्हणटा आसलो बायलेक म्हजे. मागीर बायलेचे वाटेन चिंतलें, बायल कितें म्हणटली आसली, सारको इरिस्पॉन्सिबल बापूय, फकत तो गडगडो खेळपा जाय आसलो तुका, वयता थिंगा चलोन चेड खूंय आतां चोवपाक जायना आसलें. आनी थिंगा लडूस सायडी सरोन सिगरेट मारपाक जाय आसली. चेड्याचें कॅर घेवपाचें फकत बायलेचें कामू, दादल्याचें काम न्हू. बापायक भुरगो लागना, फकत आवयक लागता. मागीर बायल म्हाका सोलून काडपाची हे भाशेन. आनी मागीर आमची केस्तांवां, आनी मागीर खबर ना कितें तें. तुमी पळयात तुमच्या जिवितांनी भाशेन जाता जाल्यार केस्तांवां ल्हानशा वस्तूंक लागून. पूण जुजे आनी मारिया तीं कारणां निमित्तां आसलीं तरूय पूण तीं झगडूंक ना. पूण दोगूय जाणांनी एक काम केलें, आसलीं तशीं एक दिसाची वाट चलोन गेल्या उपरांत दोगूय जाण परतून आयलीं. खोती उस्के काडून आपल्या भुरग्या पासत.
जाल्यार आयज आमच्या कुटुंबाचेर भाव भयणीनो नदर मारुया आनी आमच्या कुटुंब मुखार व्हरूंक आमकां आडकोडी आहा जाल्यार ईदेक घेवया. आमकां जुजे मारिया ही आवय बापूय घोव बायलां आमकां देख जावं दी सगल्या काजाऱ्यांक. आमकां जेजू एक नमुनो जावं दी सगल्या भुरग्यांक. केली तेणें फाटीं रावपाचो प्लॅन आसलो देवाचो, पूण जेन्ना ताका प्रश्न केलो तेन्ना जेजून सांगलें हांव म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमकां खबर नासली. पूण हीं उतरां म्हणल्या उपरांत तो तांचे बराबर गेलो आनी तांकां खालतो रावलो. नाजारेतान तांचे बराबर पिरायेन जाणवायेन आनी देवाच्या मोगान मनशां मुखार आनी देवा मुखार वाडलो. तर आयज आमच्या भुरग्यांची वाड हे भाशेन जावपाक ही आमची भरवशाची यात्रा. वी आर द पिलग्रिम्स ऑफ होप. आतां आमी ह्या जुबिली इयरान भितर सरता तेन्ना वी आर द पिलग्रिम्स ऑफ होप म्हणटा तें हेंच. आमच्या कुटुंबांनी कितें वयर सकयल जाल्लें आसा, आयज आमचे कुटुंब घडघडलेले आसात जाल्यार परतून सारकें करया. आमच्यान करपाक जाता. आमच्या कुटुंबांनी जरी तर कोण सांडलेलो आसा ताका परतून हाडया. हेंच करूंक ही कृपा आमकां दी म्हूण हे भेटेन मागुया. सगळीं उबी रावया. सतमंत देवा, सर्पदुदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभोवलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोंच काल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सर्पद्वेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांचेन मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भक्षणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां देवा मुखार दवरुया. दर मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी. जेजू आमकां बोरवशाची यात्रेकारां कर. परतून म्हणया, जेजू आमकां बोरवशाची यात्रेकारां कर. आमच्या पाप साहेबाच्या फुडारीपणाखाल आमच्या काड्डेलांनी, बिस्पांनी, याज्ञिकांनी आनी मोतवाशी भावा भयणांनी बोरवाशान सादारण उत्सव 2025 वर्साचो सोडवणेचो, नवसोडणेचो आनी बोगसणे चाखपाचो संदेश आपल्या हाताखाल आसलोल्यांक पावोवंक आनी अशे तरेन सगल्यांक ते परिशोद्धीक मनान आनी एकवटान वावरूंक उत्तेजन दितले सेवक जावंक मागुया. जबाब: जेजू आमकां बोरवशाची यात्रेकारां कर. आख्ख्या संवसारांतल्या फुडाऱ्या पासत आमी मागुया. सादारण उत्सव 2025 आमी सोंपतना तांणी आपल्या लागीं घडटा ते भाशेन संवसारांत शांती, नीत, एकचार देशा प्रांतां मदें हाडूंक आनी पर्यावरणाचो सांबाळ करूंक जाता तितले उपाय घेवंक तांची मनां पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भर म्हूण मागुया. जबाब: जेजू आमकां बोरवशाची यात्रेकारां कर. आयज पवित्र कुटुंबाची परब मनयतना आमचे जण एकल्याच्या कुटुंबांनी बागयोन जुजे भाशेन जबाबदारीची मनशां आमी जावंक बागयोंत आंकवार मारये भाशेन देवाच्या उतराक आनी खुशेक आमी सदांच म्हत्व दिवंक आनी जेजू भाशेन देवा आनी मनशां मुखार कृपेन वाडून आमचें कुटुंब पवित्र करूंक आमी सांगातान वावरूंक बाप्पाची मजत मागुया. जबाब: जेजू आमकां बोरवशाची यात्रेकारां कर. आमी ह्या वर्साक सादारण उत्सव 2025 मनयतना आमी एकामेकाक अदीक करून गरजेवंतांक, बणकणीत आसलोल्यांक, एकसूरपण आनी निराशीपण सोंसतल्यांक, तरणाट्यांक, आपले गांव घर सोडून दुसऱ्या प्रांतांत रावतल्यांक, जाणट्यांक आनी पिडेवंतांक बोरवशाचो खुणा जावंक तांच्या जिवितांत मोगाची
खुशालकायेची आनी शांतीची दिवली पेटोवंक आमी वावरूंक आमकां बापाचे बोळ मागुया. जो बाप जेजू आमकां बोरवशाची यात्रेकारा कर. इल्लोसो वेळ उगीच रावन तुमची मागणी देवा मुखार दवरात. तुमच्या कुटुंबा पासत मागात. सर्गीच्या बापा, आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी तूं दोयेन आयकून घे आनी तुजे खुशी प्रमाणे ती आमकां फावो कर आनी आमची कुटुंबां तुज्या मोगान भर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. मिटोने वेलार गीत घेवया. C4 पेज 29. C4. तुझ्या उदारपणात प्रतिमेन दिला तुझ्या उदारपणात तू आमकां दाखवायला म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाखानी मळणे आमच्या शुभेच्छा देवा सर्वेस्वर. मोगाळ बापा, आमी तुका हो फारीकपणाचो योद्न समर्पिता आनी देवाचे आंकवार मायेचे आनी बागयोन झुजेचे विनवणेन आमचीं कुटुंबां तुज्या मोगान आनी शांतीन थीर दवर म्हूण खालतेपणी मागता. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारान सासनाच्या देवा, सर्व काळयान सर्व तायें जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं उगडापो जाल्लो मोग तुजो आज तूं तुज्या भुरग्यांक ओळखूंक दिताय आनी तांची काळजां संतोशान भरताय. जो काळा आदी तावन तुजो पूत तोच आतां काळान जल्मला. देव सैमान तुजे सारको मोहिमेवंत कोणाकूच दिसती पडनासलेलो आतां आमचे सारको जाल्लो. आमचे मदें तो दिसती पडलोली रचना आपणा सवें उबारून नव्यान तिका सुपर्णायेन एकठावूंक साणून गेल्ल्या पातकी मनशां कुळाक तुज्या सुखाच्या राज्यान पावूंक स्वर्गांतावन जेजू आयला देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका जोय. उत्सर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तीच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें,
तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुट पोर गोठुया. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. बो करून आमच्या कुटुंबांतलीं ह्या गेल्ल्या आख्ख्या वर्सान सोंपून गेल्यान तांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची, तुज्या कुटुंबाच्या वांगड्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपद्वेदार बापा, सुरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. तुझें कुटुंब ह्या वेळार देवाक उबार आनी म्हूण पवित्र कुटुंबा बरोबर म्हजें कुटुंब पवित्र, म्हजें कुटुंब आख्खें आसा. माय फॅमिली इज कंप्लीट. म्हजें कुटुंब देवाचें कुटुंब आनी हेंच आमचें कुटुंब जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक आमी उबारुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तशी आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेतायन राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्यांतले म्हजे पिरोचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव साथ मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन
आमचे पृथ्वीर आमचो देव दिश्टी पडलो आनी मनशां मदें तो जियेलो. प्रार्थुया. बो कोनवाळ्या बापा, ह्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं तूं आमकां नवी घोटाय दिताय. पवित्र कुटुंबाची देख सदां आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ह्या जिविताचे त्रास आनी कोश्ट सोंपल्या उपरांत सासणाक ताचो सांगात जोडूंक आमकां फावो कर. आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. भाव भयणीनो, आसा तशीं उबींच रावया. हो खेरीत आशिर्वाद कुटुंबांक ह्या वेळार आमी दिता. हो आयज आशिर्वाद हे परबे दिसाक आमी घेता आसतना ओगीच रावन तुमच्या कुटुंबा पासत मागात. तुमचें जोण एकल्याचें मागणें तुज्या कुटुंबा पासत, तुज्या कुटुंबाच्या वांगड्यां पासत माग. बागेवन पावलू कोरिंतकारांक चीट बरोवन कुटुंबा विशीं हो उगडास करता. भाव भयणीनो, जशी कूड एक पूण तिका जायते सांदे आसात आनी कुडीचे सगळे सांदे पुस्कोळ जावनूय एक कूड घडटात, तसो क्रिस्त. खरेंच आमी जुदेव आनी ग्रीक, गुलाम आनी स्वाधीन सगळीं एकाच आत्म्या सवें पवित्र स्नान घेवन एक कूड जाल्या आनी आमा समेस्तांक एक आत्मो पिवूंक दिला. कित्याक कूड म्हणल्यार फकत एकूच सांदो न्हय, पूण जायते सांदे. आमच्या कुटुंबाच्या दर एका सांद्याचेर, दर एका वांगड्याचेर आशिर्वाद मागुया. भोव करून तुज्या कुटुंबान कोणूय त्रासान पडलेलो आसा, वो खोती हुस्के काडटा, वो भलायकी बिगडलेली आसा, माग तेजे पासत. तुमच्या कुटुंबाचे प्रश्न वेगवेगळे, घडये शेजारी सतायता, वो भाटा बेसांक लागून केस्तांवां जाल्लीं आसात, वो आनी कसलेय प्रश्न जे उपजल्ले आसात तुमच्या कुटुंबाचेर, ते सुटावे कर म्हूण माग देवा लागीं. ज्या कुटुंबांनी आजून भुरग्याचें देणें फावोंक जावंक ना, असल्या कुटुंबांक, असल्या घोव बायलांक भुरग्याचें देणें दी म्हूण खतखत्यान माग. हे सगळे आमच्या मागण्यांक एक ल्हानसो जबाब आमी दिवया. सोमया, आमचें कुटुंब तुजे शांतीन राख म्हणुया. सोमया, आमचें कुटुंब तुजे आनीक एक पावटी तेंच मागणें तुज्या कुटुंबा पासत कर. सोमया, आमचें कुटुंब तुजे शांतीन राख. आनीक एक पावटी तेंच मागणें तुज्या शेजाऱ्याच्या कुटुंबा पासत कर. सोमया, आमचें कुटुंब तुजे शांतीन राख. आनीक एक पावटी तेंच मागणें तुज्या दुस्मानाच्या फामिली पासत कर. सोमया, आमचें कुटुंब तुजे शांतीन राख. प्रार्थुया. देवा, मोगान तुजे परजेक तुवें रचली आनी काकलुतीन तिची सोडवण केली. लग्नाच्या एकवटान तुवें कुटुंब स्थापलें आनी क्रिस्ता आमच्या आनी पवित्र सभे मदें वसतल्या एकवटाचो उपकार करूंक तुजी खुशी जाली. तर आमी प्रार्थना तुज्या नांवान हांगा एकटवलेल्या ह्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद घाल. हे परी ह्या कुटुंबान एका मोगान एकटवलेलीं आसात तीं आपले आत्मीक उर्बेन आनी थीर मागण्यांन एकामेकाक मजत दिवंक शिकूं, एकामेकाच्या गरजांक पावूं आनी आपल्या उतरांनी आनी कोरण्यांनी भावार्थाचीं परगटणारां जावं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं हो पवित्र उदकाचो शिंवर आमचेर ह्या वेळार पडटा आसतना एकामेका पासत आमी मागुया. आमी गीत करतले, देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं.
मातशी बसूया. आयज पवित्र कुटुंबाचो दीस. तुमच्या कुटुंबान वेता तेन्ना हो आशिर्वाद तुमी घेतला तो जियेयात. आनी जी कोण आयज ह्या मिसान पावूंक ना आनी हो आशिर्वाद घेवंक पावूंक ना तांकां तुमी घरा गेल्या उपरांत तांचे तकलेर हात तुमी दवरून तांकांय हो कुटुंबाचो आशिर्वाद तुमी दिवचो म्हूण तुमकां उलो मारता. आयच्या मिसाची मांडावळ केल्या लिजन ऑफ मॅरी तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. गेल्ल्या आयताराक इगोर्जेन दान जालें 33,280 रुपया. दाबोली कपेलान 1,320 रुपया. सगळे मेळून 34,600 रुपया. 34,600 रुपीज. उगडास कोत्तां गेल्ल्या आयताराक कम्युनियो संडे केल्लो. म्हणल्यार गेल्ल्या आयताराचें आख्खें कलेक्शन जें आसा तें आमच्या भारत देशांत जी मिसांव चलता त्या मिसांवा पासत आदाराक वेता. तुमची मागणी ह्या आमच्या भारताच्या मिसांवा पासत चालूच उरची. फुडलो आयतार सोमया जेजूच्या आप परगोडणेची दोबाची परब 5 तारीख. आनी त्या दिसाक आमी आमचे गोटे काडटले, आमची नोखेत्रां देंवयतले आनी आमचें जिवीत सदांचे भाशेन परतून चालू जातलें आनी जेजूच्या बावतिजमाचे परबेक आमी तयारी करतले. फुडल्या आयताराक 2 मिसां. पयले मीस 7:15 वाजता मांडावळ करूंक होली क्रॉस समुदाय आसोय दोंगरी. दुसरे मीस 8:30 वाजता मांडावळ करूंक वाट विडोज असोसिएशन आनी सेंट विन्सेंट द पॉल असोसिएशन. मिसा उपरांत भुरग्यांक दोतोन आसतली. आयज मिसा उपरांत भुरग्यांक दोतोन ना. आयज हॉलिडे सगल्यांक. पवित्र संस्काराची बोजवण येता त्या बुधवाराक आसची ना. त्या दिसाक नवें वर्स सुरू जाता. शुक्रारा दीस सकाळीं 6:30 वाजता पवित्र संस्काराची बोजवण जातली आनी त्या उपरांत मीस. सोनवारा दीस आयताराचें ऑब्लिगेशन मास इंग्लीश भाशेन सांजेर 6 वाजता इगोर्जेन. दाबोली कपेलान सांजेर 6:30 वाजता. 31 तारखेर सांजे आमची नव्या वर्सान भितर सरता आसतना भाग्योतांकवार मारी देवाचे मातेची परब जाता. 31 तारखेर सांजेर 11 वाजता आमची दिनवासणेची रीत पवित्र संस्कारा मुखार सुरू जातली. सगल्यांनी जाता ते भाशेन आजीर जावची. पवित्र संस्कारा मुखार आमी नव्या वर्सान भितर सरता आसतना एक वर सारतले हांव देवाक आर्गां दिवन तशेंच आमच्यो सगल्यो गरजो ताचे मुखार दवरून 1 तारखेर सकाळीं 8 वाजता इगोर्जेन तशेंच दाबोली कपेलान 8 वरांचेर मीस जातलें. खेरीत मिसा ह्या सुमारान 30 तारखेर सकाळीं 7 वाजता जॉन गोवे पयल्या वर्साचें मीस आनी 8 वाजता मिंगेल फ्रांसिस्को कुलासो 3ऱ्या वर्साचें मीस. बाबडीनो आमची नातालांची कार्यावळ सोंपत येता आनीक ह्या दिसांनी नातालांची कार्यावळ जी आमच्या फिरगोजीन आमी घडोवन हाडलेली जावं स्टार कॉम्पिटिशन आनी क्रीब कॉम्पिटिशन तुमी ज्या कोणें भाग घेतलो तांकां सगल्यांक शाबासकी आनीक तुमचे गूण आनिकूय फुलो म्हूण मागता. जे कोणें भाग घेवंक ना तांणी दुसरे फावटी तातूंत भाग घेवपाक इल्लीशी तजवीज करची. आमी बराबर असल्या वस्तूंनी भाग घेता तेन्ना आमचे मदें हो मोग भावपण आनी मिसांव आहा तें वाडटा. तशेंच 27 तारखेर जो कार्यक्रम करूंक जे सॅक्टर मुखार चल्ले आनी जे सॅक्टरांतलीं भुरगीं तशींच वाडलेलीं बराबर मेळून तुमी बरेचशे कार्यक्रम घातले. तुमकां शाबासकी जी कोण मुखार चल्लीं तांकां. आनीक आमची 400 वर्सांची कमिटी बरे भशेन हें ऑर्गनायजेशन केलें देखून तांकांय आमची शाबासकी. तशेंच कालच्या दिसाक आमचो फॅमिली डे जालो आनी तुमी जायतीं जाणां येवन ह्या फॅमिली डेयान वांटो घेतलो. आनीक एक फावटी तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. नव्या वर्सान आमी भितर सरता आसतना मोदयांनीचें मीस जाल्या उपरांत इल्लोसो वेळ बाराबर रावची. नातालांचे परबे दिसाक आमी रावलेलीं तशेंच नव्या वर्साकूय भितर सरता आसतना थोडोसो वेळ बाराबर रावया. इल्लीशी च्या पिवया, इल्ली केक खावया. तुमच्या मदल्या कोणाकूय जर तर दिसता ही मोदयांनीच्या मिसा उपरांत च्या दितले आनीक केक दितले ती कंट्रिब्यूट करपाक अशें जाल्यार पातकुराक तुमी मेळचें. नाजाल्यार आमच्या इगोर्जेच्या ऑफिसान तुमी तुमची देणगी दिवं येता. तशेंच आमच्या तरणाट्यांनी घातलेली द गिवींग ट्री तितूंतले सद्याक टॅग्स काबार जाल्ले आसा. सगल्यांनी व्हरून तुमी जे टॅग्स आसा ताचेर जें कितें मागलेलें आसा तें परतून हाडून
त्या झाडाच्या मुळाक दवरपाक जाय. मागीर आमची तरणाटीं जे भाशेन तांणी सर्वे केल्लो आसा, कोणाक कोणाक कितें जाय तें ती पावती करतलीं. आतां सद्याक काबार जाल्ले आसा, आयज ते परतून टॅक्स घालतले, फाल्यांच्या दिसाक ते तुमी परतून व्हरचे आनी ज्यो गरजो आमच्या भाव भयणाक आमचे भोंवतणी आसा ती आमी मेळूंक ही नातालांची परब आमकां आदार जावं दी. इगोर्जेक आपलें दान दिलां. एका बऱ्या देखणारान 20,000 रुपया आनी आनीक एका बऱ्या देखणारान 5,000 रुपया. तुमच्या उदारपणाचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. तशेंच आमचो गूड सॅमेरिटन फंड आसा, ताका एका बऱ्या देखणारान 5,000 दिल्यात, ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या उदारपणाचेर देव भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता. देवाचे कृपेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे लग्न जावंक मुखार सरता मॉविन सेरील फेर्नांडीस, पूत उर्बान जुआंव फेर्नांडीस आनी एस्पेरान्स फेर्नांडीस हांचो रावता कुजिरा सांताक्रूज. लग्न जावंक सोदता विलक्षा वसंत मोरजकर, हिचे लागीं तिदू वसंत मोरजकर आनी वर्षा मोरजकर हांची रावता दाबोली. रॉमेल फ्रँक डायस, तो पूत एडवर्ड डायस आनी सुझेन डायस हांचो रावता चिकाली. लग्न जावंक सोदता ॲलिस फातिमा एंटनी, तिदू सॉलोमन फिलीप एंटनी आनी राज सिल्विया सॉलोमन एंटनी रावता नागपूर. तांचे मदें लग्न जावंक कसली आडकोड आसा जाल्यार सांगून दिवचो कायदो लागता. आनी त्याहून चड ही तरणाटीं नवक्रिस्ती कुटुंब घडोवंक फुडें सरल्यान तांचे पासत मागूंक आमकां सगल्यांक कायतो लागता. उबी रावया. सुर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सुर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत घेवया. शेवटाक गीत घेवया. एज 13, पेज 113. एज 13.